तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलेंच, खूब जाण हांगा पयलेच खेपो पाविल्ले आसा. हांगा आज 2 कार्यक्रम जावपाचे आसा. एक जे तुमकां आमंत्रण पाविल्लें आसा तो साहित्य अकादमी अंकुर प्रकारच्या पालवान साहित्य मंच कार्यक्रम जावपाचो आसा. चर्चा जावपाचो आसा 2 साहित्य कृतीचेर. एक म्हणजे सगळ्यात गाजिल्ली सावारी ही श्री महाबळेश्वर श्री यांच्या लेखणींतल्यान आविष्कृत जाल्ली कादंबरी, जिचें तांडव म्हणून मराठी रुपांतर जालां, अणकार जाला, अनुवाद जाला. आनी अजून म्हाका दिसता 4 वयर आवृत्त्यो मराठींतल्यान महाराष्ट्रभर देशभर आसतात. ते शिवाय इंग्लिशींतल्यान ताचें अणकार ट्रान्सलेशन जायत जालां अशें आमकां कळ्ळां. पयलीं हांव तुमचे कडेन अभिनंदन करतां. म्हाका एक फायदो जालो ह्या प्रयोगाचो. म्हजे कडेन 2 गडगंजे पुस्तकां आयलीं ती हांव तुमच्या बद्दल दितां. एक मुगा सावारी कादंबरी म्हजे कडेन आयली आनी सावारींतलें नाटक. ही दोनूय तुमकां परती दिवचो. आनी तुमकां परबी इतल्याच खातीर हांवें आयुश्यांत खूब कादंबरी वाचल्यो. ज्यो कादंबऱ्यो म्हाका हातांत घेतकच दवरी दिसना जाल्यो, म्हणजे जेवण नाका, फक्त प्राथमिकी जी आसतात जे चुकानाक आमी करतात ते सोडले जाल्यार जेवण नाका, च्या नाका, न्हिदप थेट चलता, अशें जी कादंबरी वाचतना म्हाका जें जालें तें जालें. तातूंत तुमची ही एक कादंबरी ह्या कडेन तुमची कादंबरी म्हणजे जबरदस्त. म्हजो जन्म 1952 जरी जालो तरी 1510तल्यान स्वातंत्र्य जाय पर्यंत गोंयांत कितें आशिल्लें जावये हाजे बद्दल चिंतन म्हणजे चित्र गोंयांतल्यान स्पश्ट. आनी कोण ही हांव म्हणजे म्हाका खूब दिसताली पोर्तुगीजांनी आमचेर अत्याचार करून आमकां जातींनी मोडलें काय कितें. म्हाका दिसता आमच्या वेवस्थेन आमी पिशापणी केल्ली पळय तातूंतल्यान आमी आमच्या समाजाकूच जातीवाद करपाक प्रवृत्त केले.